पणजे मतदारसंघातल्या बीएलओच्या कामकाजावयल्यान काँग्रेस आणि भाजपा मदीं आरोप प्रत्यारोप करपाक सुरवात जाल्या. बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप जाता असो आरोप काँग्रेसचो फुडारी सुनील कवठणकारान केला. बीएलओन खंयच्या राजकीय दबावाक बळी पडचे पयलीं वेंचणूक आयोगाच्या नेमा प्रमाण काम करचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. मात मंत्री बाबुशान आडनाव बदलपाची प्रक्रिया कायदेशीर आशिल्ल्याचे सांगीत कांय जाणांच्या गैरवापरा खातीर पुराय यंत्रणेक दोश दिवप चुकीचें आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. पण आज जे चित्र आम्ही पणजेत पळयता इट इज अ व्हेरी स्कॅरी पिक्चर दॅट द ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जे आसा बीएलओज बूथ लेवल ऑफिसर्स तांचेर आज ट्रेमेंडस प्रेशर आसा फ्रॉम द लोकल एमएलए बाबूश मनसरात हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द रेव्हेन्यू मिनिस्टर. आणि आज हे बीएलओज अंडर प्रेशर काम करता आणि instead of following the prescribed law, instead of adhering to the guidelines given by the Election Commission of India, they are forced to follow the guidelines of Panjim MLA Babush Mansarat and the BJP leadership, and we strongly condemn this. Specifically the BLOs of part number 10, 16 and 18, we are making a direct allegation that these three BLOs are taking dictates from the local MLA and the BJP leaders instead of following the law. The changes of name come through the proper procedure. It has been advertised on the this thing, plus it is gazetted and all. Whoever has got to put objection, let them put the objection. So we cannot basically stop anyone doing anything, no. If it is a process, if you can do through process something, it is happening. So the people who have those people should object to it. सर कायदो चेंज जावपाचो दिश्टी पडना तांकां अशें नांवाचो चेंज जाल्यार गोंयांची आयडेंटिटी चेंज जाता. Just see, if 1-2 fellows try to misuse the system, you cannot say basically the system is bad. बट दोग जाणांनी गेल्यार मागीर आनी खूब जाण करतले फुडें सुद्दां आनीक करपाक लागतले न्हू समज अशें उलयले. बिकॉज संवसार आयज आहा फाल्यां आहा फाल्यां हांव आसतलो फाल्यां आसचो ना तेन्ना उलोवन कसलो फायदो ना आतां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.